दुसरी समाजान करपा कितें आमी कितें करपाचें ओबीसी सगळे आपण तर आमी येता आनी तुमी आमगेली मारपा येना फक्त हेंचे बीजेपी म्हणून आमी फुल घालीत रावपाचें आमचे अत्याचार जाता कोण न्याय दिता आमकां दुसरी समाजान न्याय कोण दिता सगळे आम्ही केला आम्ही जिल्हा परिषद आणि दामून आहे का तो प्रेसिडेंट असून नाही तर कोणी असो स्टेटमेंट मनीस आम्ही दिलो आम्ही निवडून आलो आणि आज पाहिजे आमच्या मनशाची विश्वास करता आणि आम्ही खरंच पाहिजे आम्ही विधानसभा अस्तित्व पार्टी असते डिसिजन घेता आमचे मुखार अस्तित्व कितें आसा तुम्ही जाऊन ऐका का बया ना जाल्यार आमी बंगल्यार वयतले प्रोटेस्ट करपाक आम कशा वगैरे रावपाना आम्ही बीजेपी ना कोण ना आता स्टेटमेंट कसो दिलो स्टेटमेंट दिवपाक हे सगळ्या मतदारसंघात त्यांच्या उतार थांबून एकदा पण भेटिल्ली थांबून डिसिजन घेवपाक कोण थांबून स्टेटमेंट दिवपाक कोण आमकां ओबीसी आहा तांचे बारोड ओबीसी खातीर थांबून कितें केलें पयलीं सांगची ओबीसी खातीर एक मिनिट तूं सगळ्या उशी स्टेटमेंट कर पार्टी हांगा हाडटा काय ना तूं स्टेटमेंट रिझर्वेशन जावपाक 4 स्टेप आसा सर म्हाका दिसता हो हे 4 स्टेप आहा पळय न्हू हे 4 स्टेप आसा पळय न्हू त्या पार्टीन डिसिजन घेवच्या पयलीं बरो विचार करता आशिल्लो बाबा सांगाराचे बाकीचे अदर लोक आहा तेंची विचार करता जाल्यार तेणी हे 4 स्टेप घेवचे पयलीं दोन भाग करचे आशिल्ले एक आमकां दिवचो आशिल्लो आनी दवरताले आमी आतां एकूच बरें आहा दोन मतदारसंघ एसटी नाका म्हणला एसटी दिया एक मिनिट किती म्हणटालो सर तूं आणि 4 बाजू किती म्हणटालो अरे अजून हे जाल्लो आसा रिजर्व जाल्लो आसा तू भायर यो अरे भितर या मरे भितर गेलो सोडना जोपर्यंत त्यांना आपयना तोपर्यंत तुका आम्ही सोडना सर तुम्ही
सर तुम्ही पार्टीचा निरोप असं म्हणून आमका सकाळी पहिले आम्ही सकाळी हजर जातात त्याला आज ते आमच्या खातीर भारी बाद काय तुझ्या पार्टी तुका पार्टी विश्वासा घेना असताना करते कशी आमची फना शेपटी घालते तू एक सुभाष पांडेचा 2000 लोक सकाळी 1 मिनिटं आपयता आणि पार्टी हुकुम एक मिनिट एक प्रश्न करता ज्या ज्या टायमार पार्टी काम झाली ते उल मारला आम्ही पार्टी कुठे आले आज पार्टी दामून पडला 2000 लोक विरोधक आम्ही आता आम्ही विरोधावर उठलोय आमच्या मनशाचा विश्वासघात करत होते आम्ही पार्टीच्या बरोबर किनारा आम्ही सोडणार तू किती कर तुम्ही किती करा पहिले आपण डिस्कशन करूया थांबू नाही काय तू सगळ्यांना जायचं करपाक त्याच्यान स्वतः मतदारसंघ सांभाळपा जायना म्हणून सांगते का किती केले आम्ही हांगा बसता लोका बाजू म्हणतो आम्ही पायटे बाजू म्हणतो कोण ना आम्ही ओढायचे आम्ही केन्ना आवाज करिना सियामाचा किती आहे सियामा आम्ही कोण असा ना सियामाचा किती सियामा आमच्या चिदान दिल्लो सियामा आमच्या चिदान दिल्लो आणि ओबीसी मोर्चा यांनी घात केला घात ओबीसी लोकांचा घात केला होता सियामा बंगला मदत करताले थांबू नाही का सांग आम्ही आमच्या ओबीसी लोकांचा अत्याचार केले आमचे ॲश्युरन्स आहे सियामाकडे एक मिनिट ते सगळे सांगता कितें की म्हाका सगळी खबर आसा 1 वर्स हांव वेलकम करता म्हणटा सगळे करता आमकां विश्वास पार्टी घट करपा लागो न्हू पार्टी घट करता आनी आज 3 म्हयने जाता आमगे करता सर आम्ही वयर रावपा ना सांगता पळय सर कोण ना आम्ही ओढायचे आम्ही केन्ना आवाज करिना पहिले
सियामाचा किती आहे सियामा आम्ही कोण आसा ना सियामाचा किती सियामान आमच्या चुनाव दिल्लो सियामान आमच्या चुनाव दिल्लो आणि ओबीसी मोर्चा यांनी घात केला घात ओबीसी लोकांचा घात केला असा सियामा बंगल्या प्रदान करतले थांबू नाही का सांग आम्ही आमच्या ओबीसी लोकांचा अत्याचार केले आमचे ॲश्युरन्स आहे सियामाकडे एक मिनिट ते सगळे सांगता कितें की म्हाका सगळी खबर आसा एक वर्स हांव वेलकम करता म्हणटा सगळे करता आमकां विश्वास पार्टी घट करपा लागो न्हू पार्टी घट करता आनी आज 3 महिने जाता आमगे एक मिनिट सर आम्ही वयर रावपा ना सांगता पळय सर सर पार्टी आमदार आम्ही दिला आम्ही निवडून आणला पार्टी तुझी विचार किती केला पार्टी तुझी विचार दामू सांगून आजचा आम किती म्हणते आन्सर जाय आम त्या साईड जोपर्यंत आणि जोपर्यंत दाखवला नाही तोपर्यंत आम्ही आलो आज निर्णय जावपा जाय कितें म्हणटा आज जावपा जाय सर पार्टी तर फाली आरक्षण झाले म्हणून आम्ही किती आम्ही तिकून जाऊ लोकां दारांनी वचून पोटून दिवन चार आमदार दिले 4 दिले 4 दिले 4 आमदार दिले प्रभाकर गांवकार दिलो नेक्स्ट वासू 2 टाइम दिलो प्रभाकर गांवकार आम्ही गेलो भेदभाव केला आणि आता आमगेले एक आमदार जाता मागून घेता प्रत्येक तिकीट झगडतात त्याची तिकीट
सर आमकां हे पार्टीची तिकेट आमकां तर मेळना आणि हे पार्टीचं तुम्ही तो डिसिजन घेतले जायत. मर करून आम्ही बीजेपी काम करता इतकी वर्षां अर्धवरा भितर 2000 मनीस आमच्या कार्यकर्ते म्हणून आम्ही रावले सुभाष फळदेसाय म्हटलं आणि ते पहिला आणि दामून याची संधी घेतली. त्यांनी स्टेटमेंट दिलं कसो सुभाष कुरसाड्यार रावता हांगा रावता स्टेटमेंट दिवपाक दामू कोण आम्ही विकले संकार विकले दामूक दामून सांगते आमचे मनीस सर आमकां तर मेळना. अध्यक्ष तुम्ही डिसिजन घेतला जर तर सुभाष फळदेसाय भायर मारलो किंवा हांगा एसटी जाल्यार तुम्ही भाजपाक मतदान करता. अनेक विजय अनेक तुम्ही चॅलेंज केला प्रदेशात दामोक की फातोडे रावन जिकोन दाखय जाल्यार तो हांगा येवन कितें हें करता आमचे तो पार्टेचो हे दोन अध्यक्ष फाल्यां सोमाराक तुमकां टायम दिता म्हणून सांगला प्रदेश अध्यक्षांनी. सांगून तुम्ही आमकां फटयले हे सगळं करची पयली आमची दामून स्टेटमेंट कसो केलो स्टेटमेंट कसो केलो आपण कुडतळे रावता माफी घेऊन दाखवायचे खबर ना एकूच समाजान मत इथं समाज सगळं असा आम्ही काँग्रेस सोडून येले तुका लागून आयले आम्ही बीजेपी येयला सर फाल्यां सीएमान टायम दिल्लो आसा तुम्ही पाच जाणां दिता 5 जाणां वचता 5 जाणां दिले पार्टीचोच विचार केला आणि तुम्ही पार्टी विचार केला आणि फाली 5,000 लोक म्युन्सिपालिटी ना कोणाच्या किती स्टेटमेंट
आणि अंधा मनीस गेल जाल्यार स्टेटमेंट तुझ्या खातीर मायनॉरिटी आमी तुझ्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचे सर तू हे तू तर राहणार ना तू तर बरे करून सांगले न्हू सर 3 महिने पहिले तर तू बरे करून सांगले बाबा हे आरक्षण धावपाचें एसटी धावपाचें म्हणून सांगले न्हू जाल्यार आमी बी कित्याक डिस्टन्स इमिजिएटली तू आमकां 1 महिन्या भितर केलें आनी आमकां भायर वाट लायली आमची आतां कळ्ळें आमचा भाऊ आमचं फ्युचर कितें फुडें फ्युचर कितें आमचं भुरग्यांचो फ्युचर कितें तुझ्या भरोश्याचेर उरली आमी कितें आतां मज करपा रावले वोटींग केले आमी बीजेपी आमी फाट करतली सगळी रिजायन दितली काय तर जो बरें मर पडून आमी बीजेपी काम करता इतली वर्सां अर्धवरा भितर 2000 मनीस आमगे कार्यकर्ते म्हणून आमी रावले सुभाष फळदेसाय साहेब म्हटलं आणि ते पयला आनी दामून हेची संधी घेतल्या तेणी स्टेटमेंट दिले कसो सुभाष कुरसाड्यार रावता हांगा रावता स्टेटमेंट दिवपाक दामू कोण आमी विकले सांगकार विकले दामूक दामून सांगचे आमचे मनीस सर आमकां ते मेळना आमी बरा अध्यक्ष तुम्ही डिसिजन घेतला जर तर सुभाष फळदेसाय भायर घाललो किंवा कांगा एसटी जाल्यार तुम्ही भाजपाक मतदान करता अनेक म्हणतो विजय सरकार अनेक तुम्ही चॅलेंज केला प्रदेशात दामोक की फातोडे रावन जिकोन दाखय जाल्यार तो हांगा येवन कितें हें करता आमचे तो पार्टेचो हेड व्हडलो अध्यक्ष फाल्यां फाल्यां सोमाराक तुमकां हे टायम दिता म्हणून सांगला प्रदेश अध्यक्षांनी सांगून तुम्ही आमकां फटयले हे सगळं करची पयली दामून स्टेटमेंट कसो केलो कसो केलो स्टेटमेंट कसो केलो आपण कुडतळे रावता मागीर घेवन दाखोवचें खबर ना एकूच समाजान मत म्हणटा इथं समाज सगळं आसा आम्ही काँग्रेस सोडून येले तुका लागून येले आम्ही बीजेपी येयला सर फाल्यां सीएमान टायम दिल्लो आसा तुमी पांच जाणां दिता 5 जाणां वचता 5 जाणां दिता मी तुका सांगलो
पार्टीचाच विचार केला आणि तुम्ही पार्टी विचार केला आणि खाली 5,000 लोक ना कोणाच्या किती स्टेटमेंट कार्यकर्ते मारपा आयला पोलीस बिलीस काय गरज ना काय पब्लिसिटी हें करनाका काय लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जायना अधिकार आमचे ना सोडपा ना आम्ही आम्ही दिवपा जाय आमचे सोडपा ना कशें एकूच समाजात बसवान येतो करून तरी सांगता आम्ही एसटी 4 आमदार दिले आणि आता तुमचं फक्त 3 महिन्या भितर डिसिजन घेवपाक पार्टी जाता ह्या पार्टीक 3 महिन्या भितर डिसिजन घेवपाक जाता आमची परिस्थिती सीट निवडून घेतली म्हणून त्यांना जाय जाल्यार त्यांच्यान केन्नाय रावो जाता कोणे हाडेल ना आम्ही आमच्या सराकडे उलयतात त्यांना दामू नायकान स्टेटमेंट दिले त्या प्रमाणे दामू नायकान स्टेटमेंट दिले सरान सांगता दामू नायकान जो स्टेटमेंट दिला तसोच त्यांना आता राव आणि निवडून घेऊन सांगते आम्ही कॅन्डिडेट आमच्या दवरतले पार्टी रिस्पेक्ट केला दिला पार्टेक आम्ही रिस्पेक्ट दिला थंय बी सराकडून दिलो आणि दामून हो स्टेटमेंट दिला आणि आमचे सारखं वेगळे केल्या हे दामून वेगळे केल्यात आमकां प्रत्येक पार्टी सुभाष प्रजासाठी काही डिपा जाता त्याने प्रत्येक पार्टी झगडी मारूनच आम्ही हाडपा जाय आता एक लक्षात हे एसटीएन आमचे पेटोवन दिला दामू नायकान पेटोवन दिला सगळे आयज पळय हे करता सगळे दामू नायक करता त्या गरज नासली स्टेटमेंट करपाची दामू नायका तो पार्टीचे पडान गेल्ला म्हणून वायट स्टेटमेंट आम्ही बंगार समाज न्हू आम्ही ओबीसी न्हू आमी गोंयकार समाज न्हू आमगे कोण काय ना हांव कितें म्हणटा तो कोण लिडर आमगेलो काय डिक्लेअर जायनासतना आपूण खोपोवन घेवपा ना हे उलयलें कसो उलयलें तुम्ही पाहिजे सांगत जाल्यार आपूण
सांगले आपण मॅनेज करून निवडून टाकाय म्हाका एक सांग भया तुही सांगले आपण मॅनेज करून घेतो म्हणून ना आपण हे आपण कोणाकच ना सर हे आमदार आमचो अधिकार आसा आनी एक क्षणाक दामून देवळान गेलो गणपती देवळान गेलो जावं मारुती देवळान गेलो दामू नायका तूं कित्याक पडले तुका ब्लेम करपाक कोणी सांगले तुही सांगले तुही सांगले तू डाक्टर सांगले दामू नायक कसले ब्लेम तू वगीर रावना आमी आतां कशी वगीर रावना आनी दामू दामू गेल्ला सगळ्यांक पयल्या व्हिडिओ गेलो तेणे गेल्ला खंय तो घेवन गेली एकूय उतार आयकना आमी कोणूय आयकपा ना आयज कशा वगीर रावपाना आमी दामू नायक म्हणजे सगळी बीजेपी पार्टी झाली अरे ते निलेश काबराव वर तुमगे दुसरे भोवते नोकी आसा मरे रोहन देसाय भोवता निलेश काबराव आमदार बीजेपी भोवता त्याने काय दिसना त्याने काय ना त्यांनी दोळे बंद आसता सगळे तुमकां जाय तें करपाचें दोन प्रोग्राम जाताले हेचे ते सरालो हेचे सरालो आनी तूं कुडतड्यार वयता तुका तें कशें कळ्ळें गेलो कुडतडे देवळान सगळी गोरवां बळे वचप ना केपी वचप ना तुझे बंदी हाडल्या नाल्यार हिम्मताय जाल्यार 2000 लोकां मदीं डिक्लेअर करता सांग्यार येवन सांगता हे सगळें हेणी केलें आसा हे रिजर्वेशन सगळें हेणी केलें फकत घेवपा ना तुम्ही जर ना न्ही मागता तो सांग्याचो मतदारसंघ बीजेपी गेलो बीजेपी मतदार एक मिनिट 4 लोक येयल्या म्हणे आज पुलीस आसा आख्खी सांगायले कित्याक ते सांग आमी हाडटले सांग्यार सगळे हांगा पुलीस त्या खातीर येयले ना पोलीस नाका मातशें फुडें करा आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना पूण वॉकर मोबायल आसा तो आमच्या आमदाराकूच मेळपाक जायो मागीर तुमी फुडें कितें करा आमकां कांय जर तर आतां हेडपावर आमदाराक जर तिकेट बी मेळ्ळी ना जाल्यार आमी सगळीं रिजायन जातले आम्ही रावता आम्ही उपाय हो एकच आसलो जेन्ना 2012 नंतर तालुका सेपरेट जालो आनी हे पॉप्युलेशन दोन्ही एकटेच मेळटा कशें 2001 ते 2011 2 सेन्सस घेतले जाल्यार 2000 सेन्ससा मदीं धारबांदोड तालुका हो सांग्या तालुक्याक आसलो आनी आतां 2012 नंतर तालुका सेपरेट जालो तेजेर कांय विचार ना गव्हर्मेंटाचो सांग्याचेर सोदपाचें अशें आहा एसटी आसा एसटी समाज ना समाज ना तेजेर विचार करपाक जाय न्हू 2027 सेन्सस येवपाचें आहा तेजो रिपोर्ट येवपाचो आहा व्हडले डिसिजन घेवपाक फक्त एक दीस लागता आनी आमकां ते लोकांक रस्त्यार उडोवपाक कितें करपाचें रस्त्यार रावपाचें आमी 99 आमदार दितात भारतीय जनता पार्टीचो सांग्यार एक आमी कालचे पडचे हे कार्यकर्ते न्हू पयलींचे कार्यकर्ते आमकां कांय किंमत ना सांग्यार आमकां कितें आमी काम केलें आमदार दिले आमी सगळे एकच फाटी मातशी एक आमदार आमचो चेंज जालो जावं आमचो मिस्टेकी प्रमाणे पूण आमी सिन्स फ्रॉम 99 आज पर्यंत आमी भारतीय जनता पार्टी कडेन आहा आनी इतले कार्यकर्त्यांक कांय विश्वासाक घेतना पार्टी डिसिजन घेता बरोबर ना कार्यकर्त्यांक सिनियर कार्यकर्त्यांक हें दिता म्हणटा न्ही टायम हे पळय टायम जाता मरे आमची डिमांड कितें सेन्सस जावन या डिलिमिटेशन जावन
मागे करा एसटीचे आम्ही पावतले ना रोटेशन जाऊन द्या रोटेशन सिस्टम जाऊन द्या रोटेशन सिस्टम आम्ही एक्सेप्ट करता आपण रोटेशन सिस्टम द्या रोटेशन सिस्टम डिलिमिटेशन करा सेन्सस हे करा आमचं काय विरोध ना आम्ही तसं आमचं विरोध ना त्या पॅनिकरा भळा दवरल्या आणि आता आम्ही कोणाला दादा आमची ह्याची पुढे सुटून टाका सांगार इतकं समाज आमचा असून उपयोग झालो ठीक आहे आमचं शिफ्ट करा तर एसटीचे डिमांड घेतो घेता चाळीस हजार संघाचे कार्यकर्ते आमचे डिमांड घेतात या जिल्ह्यात कशी हिंमत आहे दम नाही का रोटेशन शिफ्ट करा सर आम्ही 4 आमदार दिले सर आम्ही एसटीच्या उलेना सर आम्ही एसटीच्या उलेना सर आम्ही एसटीच्या उलेना आम्ही एसटीच्या 4 आमदार दिले दामून आम कवर केलं रे आम्ही एसटी 4 आमदार दिली सर आम्ही एसटीच्या उलेना पण आमचं बी दिलं आणि एक आमचा आमदार जातला तुमचं तर हेच पार्टी जर 3 महिन्यामध्ये डिसिजन घेता तर तुम्ही हे दामून नाही कर ओबीसीचं झालं आमची भूमिका खोयचितले होय आणि वैष्णव कसं भंडार समाज खंय पन्नास समाज तुमच्या स्टेटमेंट हे सर तुम्ही काय आमचं सांगली ना बरोबर आपण पळता किती झालं आणि बीजेपी कार्यकर्ता व्यक्ती आपण व्हिडिओ सांग दामू आमचं एक आमदार जोडतो जाल्यार आमचे एक आमदार मागतो जाल्यार आमचे त्यांची फुडें 100 पाटी आमकां मिटींग फोंड्या हांगा थंय मिटींग घेवची पडटा आणि एसटीचे आमी 4 आमदार दिले थंय मिटींग घेतलेले आमचेर विचार तुम्ही करिनात आमचे एक आमदाराचे आमचे तिकेट दिसले जायचे जाल्यार आमचे हे मिनिस्टराचे त्या मिनिस्टराचे आमचे पांय धरचे पडटा आमकां कित्याक ओबीसीक तुम्ही वोट न्याय दिला आम्ही चड उलयला आमकां भायर मार म्हणटा ओबीसीक वोट न्याय दिला दामू नायकानं भायर मार म्हणून आणि दामू नायक आमच्या आमदारांनी स्टेटमेंट दिवपाक 1 सेकंडान दिता आम्ही काँग्रेस सोडून येयले सगळे मनीस सुभाष फडणवीस फाल्यां जर एकशे बिश्टी जाल्यार आमकां वाली कोण आमी कोणा फुडें वचपाचे आमकां काय फुडें घेवपाना आनी आमचे फुडले विचार कितें आमी सोड फुडले भुरग्यांचे कोणी स्वप्न चिंतप ना आमदार आम्ही जावपाचे तुझे रावल्ले तू आमकां कितें न्याय दितलो तू आमकां कितें हें करता तुझे आयज तू आतां आमकां भरोसा तो मनीस सर आमचे फुडें ना जाल्यार आमी कोणा आमी फुडें कितें करपाचें अरे हे कॉन्स्टिट्युशनल न्ही अरे क्वेश्चन न्यायाने सांगनाका न्यायाने सांगनाका न्याय आतां सांगनाका आमी आतां आमी आयकपाक तयार ना सर तुवें आनी आतां पर्यंत तुवें जी पळय कामां जी केल्या ती एसटी आरक्षणा प्रमाणे तुवें सगळी सवलत तांकां दिल्ली आसा तरी दिव आतां ही फुडली 5 वर्सां तरी तुवें आमकां दितलो अशी आमची एक अपेक्षा दवरलेली आमकां क्षणाचो आमकां तुवें सामकें सकल वाडयलें हे दामू नायकान कितें स्टेटमेंट दामू नायकान स्टेटमेंट कितें दामू नायकान स्टेटमेंट दिलो आनी सीएमांनी कशें डिसिजन घेतलें एकटे दामू नायकाचे न्ही मुख्यमंत्र्याचे न्ही हे डिसिजन आसा सर येदो व्हडलो पेपर सांगता सीएम घेवन येयला आमी पेपरी वतना सर सीएम येदो व्हडले सगळें हे करून येयले म्हणटा मागीर आमकां सीएमान कित्याक सांगला दामू अधिकार कोण दिलो स्टेटमेंट करपाक इतली पळय तेंगे डेलिगेशन ते तुका सांगला तूं मिनिस्टर न्हू तुका बाकी लोक ना म्हणून खबर ना तांकां सांगावली येदो व्हडले क्वेश्चन म्हणटा ते तुका सांगला म्हण तूं काय विश्वासाक घेतलो ना म्हण तूं आतां आमचे फुड्यान फोट मारता आमचे फुड्यान फोट मारता आमकां पीस करता आमी कितें धरलें तुवें आजपर्यंत बाळडेकात हें घेता म्हळ्यार आमी लोक प्रतिनिधी न्हू आमी केन्ना राजकारण आमकां कांय ना असो तूं 18,000 वोटिंग अदर्स 18,000 वोटर्स ओबीसी इतर जनरल अदर्स आनी तेजी सकल 12,000 10,000 15,000 सुमार एसटी आसा पूण अदर्स लोक जेन्ना 18,000 तेन्ना गव्हर्मेंटान पार्टीन विश्वासाक घेवप ते स्थानीक
ते 75% ना 18,000 वोटर अदर्स आहा पण हेजेर ते विचार जावपाक जालो न्हू. केन्ना आमी एक्चुअली तुका लागून आमी आज फोंडा पडल्या तूं फोंडा उडयले फोणान उडोवपाक अजून पर्यंत हांव तुका आतां स्पश्टपणान सांगता तूं हांवें फोणान कसो उडयलो म्हणटा म्हाकाच खबर ना तूं सांगता हांव जायत तुका फायनली सांगता म्हाका ना ना म्हाका केन्नाय सांगूंक ना म्हाका केन्नाच सांगलें ना की अमूक जावपाचें तूं केन्ना सांगलें ना म्हणजे सर सांगला म्हाका सांगलें तुम्ही सीएमा म्हाका एक फावटी सीएमान कल्पना दिल्ली अशें जावपाक एक दीस पयलीं की फाल्यां नोटिफिकेशन येवपाक शकता ताजे पयलीं खंयचोच वार्तालाप म्हजे बरोबर ना आनी तेय एक सेकंड ना भितर म्हाका खबर ना या सांगावे लोक किती केला तर तुम्ही म्हणजे एक मिनिटान हे दोन पार्टी घडोवपाक शकता हे दामून एक मिनिटान वॉइस स्टेटमेंट त्याने एक मिनिटान वॉइस स्टेटमेंट दिलो आणि एक मिनिटान तो पार्टी घडोवपाक शकता सांगा रे आता तुम्ही सरकार म्हणून तुम्ही सीएमाक फोन केलो सीएमान तुमकां फाल्यां डेट दिली एज ए पार्टी म्हणून तुम्ही पार्टीची खंयची लिडराक तुम्ही आता फोन करात जनरल सेक्रेटरी अध्यक्ष फोन कर आता फोन कर गव्हर्नमेंट सेपरेट आणि पार्टी लेवल सेपरेट कार्यकर्ते ते किती विचार करतात सीएम गव्हर्नमेंट पार्टी लेवल हायकमांड पार्टीची पण हातान फोन कर आता सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी कोण महामंत्री कोण हातान फोन कर आता अध्यक्ष फोन कर तांकां आतांच फोन कर सीएमान फाल ते तो गव्हर्नमेंट हे सांग पार्टी लेवल पार्टी कॅन्डिडेट पार्टी रावतली न्हू. आम्ही हांगा बसतले सगळ्या जेवणा अरेंजमेंट करता सर्वांना कर मागीर सावयकरा कर आम्ही हांगा बसया सगळे भायर बसया जेवणा बिवणा तयार करूया हे उदका पाणी तूं पिवप ना आमी म्हणून पार्टी अध्यक्ष आणि सीएम आमकां टायम दिता आम्ही जाय तेन्ना आमची कामं सोडून आम्ही फायटे आणि आयज तर तू कितें सांगना फाल्यां आमी आख्खो सांगया आयज सरपाक दिवपाना केन्ना स्टेटमेंट दिता आज फोन केला परत आनी स्टेटमेंट दिवपाचो ते एक्शन घेतलो ते एक्शन आम्ही भायर सरपाक एकटेच आमदार लक्षात आमी सांगता पंगडी तेजेर एक्शन तेजेर एक्शन घेना तुम्ही देवळा गेल्यार एक्शन घेता देवळांक वचपाना तेणे 10 दीस पयलीं ऑफिस ओपन केलें मागीर मतदारसंघा वचून काल तो देवळांक गेलो तेजेर स्टेटमेंट तुम्ही काय ऑफिस ओपन केला प्रचार केला ना तुम्ही देवळां गेल्यात गणपती पांय पडतात आनी मारुतीक पांय पडतात त्या टायमार कित्याक एक स्टेटमेंट ना त्या टायमार कित्याक एक स्टेटमेंट ना इलेक्शन सगळ्यांचे सारखे जावपाक जाय एज अ पार्टी म्हणून आम्ही हांगसर पावपाक फकत तो एक स्टेटमेंट आम्ही खोपन घेवपाना म्हणलं म्हणून आम्ही स्टेटमेंट डिसिजन फायनल जाल्यार दामोदर काय सांग भाऊ म्हण आमकां राती रात भाऊ म्हण आमकां नाका बीजेपी बीजेपी मध्ये नाका आमकां बीजेपी पता आणि पार्टी सर आमकां दिसता आमची इतली भावना दुखोवपाक पार्टीक 3 महिन्या भितर जाय तो स्टेटमेंट घेवंक शकता पार्टी जाय ती करूंक शकता तर तुमकां त्याच बरोबर आमचे जर भवितव्य चित करताले तर तुम्ही 2 संविधान कित्याक केलें 2 कॉन्स्टिट्यूशन कित्याक केलें ना अरे ते सगळी कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आसता न्ही ना सर कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे आम्ही वेगळे उरपाचे आमची आमचं एक आमदार जातनात त्यांचे हे जाले
आम्ही आता आयज सगळे सोंपलेल्या भशेन कित्याक हे जायना बॅनर बसताले बॅनर बसताले बॅनर न्हू बाकीचे बॅनर कट लागले पण आता आसा बॅनर पयलींच्यान स्टेटमेंट एसटी रिजर्वात केलो आसलेलो बॅनर जाते बॅनर ग्रुपा घातलो पळय पळय वाच आनी ज्याकडे नसला त्या बॅनर लावून आपली प्रचार करतात हे कितें सुभाष तू वगैरे बसतोय असे म्हणणार नाही पहिली सुद्धा असतोय ऐकायला नसेल टिकेट दिली आसली टिकेट दिली आसली हे पार्ट्याविरुद्ध याच्या विरुद्ध कोणीतरी ऍक्शन घेताला ना स्टेटमेंट दिली ना ताणून आयज कित्याक स्टेटमेंट दिली ना तेजेर हे बॅनर पहिलीच बॅनर कसा जातो एकच जालें तूं आतां आमकां नानी सांगतली आपूण कित्याक ना हें ना तें ना जाल्यार हें जालें कशें हे म्हणल्यार पार्टीचा मनीस कोण येणार? हे भुरग्या कामाक लावपाक कडेन हें कित्याक आमकां नादी उतराय जाता लोकांनी आतां तूं आमगे वचून तूं आयकय हा इतलो हांव उलयना आसलो आतां हांव हें जाला कितें जाला कितें म्हणटा तें एक्सायटेड जाला आमकां वायट दिसता आमी आमचो धंदो सगळो सोडून पार्टी फाटल्यान नासता पार्टी खंयचो कॅन्डिडेट पूण हेजे फुडें हें चलपाना हेच्या फुडें हें चलपाना आमी बॉयकॉट करतले सगळे हेच्या फुडें ना बॉयकॉट करप ना आमकां जाय तो कॅन्डिडेट आमकां जाय बॉयकॉट करप ना बॉयकॉट करप ना आणि त्यांना तू येवपा जायना आमचे फुडें थंय सांग्यार बरें तूं ना तूं येवपा जायना पार्टी फुडें काम कर हें कर तें कर येवपा जायना ग्रांटेड म्हणजे भाशा काबार आयच्यान सिन्स आयच्यान काबार ग्रांटेड भाशे काबार जे पण आमकां एवरी टायम ग्रांटेड धरतालो न्हू ती भाशा काबार आयच्यान ना 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 पार्टी ग्रांटेड सगळ्यांक घेतलो तुमी पार्टी ग्रांटेड पार्टी म्हणटा पार्ट्याकडे आमी एक आमी एक बरी पार्टी मग घेवन बसले पूण हांगा कांय ना आपल्या जाय ती मर्जी आता येऊन किती म्हणून सांगतले आमकां की बाब तुम्ही फक्त वोटूच मारपाचो आणि तुम्ही मारले जग हे सांगता कित्याक हे गांवात आणि तू म्हणटा तू मंडळात घेऊन बसतो सेंट्रलान जाल्लो मंडळ जाल्लो हिशोब किती करतले मंडळ आमी दिल्ली वयतले विचारपाक दिल्ली वचपाना विचारपाक तू म्हणटालो आपूण पार्टीचो शिस्तबद्ध मेंबर आपूण काय उलोवपाक शकना मंडळ काय मंडळ तुमी हलोवपाक आम्ही करपाक जाय कार्यकर्ते हलोवपाचे हे 5 वर्सां सगळे एसटीचो जॉब मेळ्ळा आम्ही इतके वर्ष घालून रावले आता आलोचे आमच्या अन्याय झाला हेजे फुडें हे संकारान तुमी ग्रांटेड आमच्या अन्याय झाला 2022 इलेक्शन आम्ही ओबीसी बंडार समाज फुल आम्ही बीजेपी सगळे पैसा वाटून गेले आमकां आम्ही समाज आमदार पण निवडून सावित्री म्हटलं गेलं पण प्रसादा म्हटलं गेलं आम्ही सावित्री म्हटलं गेलं पण प्रसादा म्हटलं गेलं 99 जेन्ना ते आमदार ते बीजेपी केल्या ते एसटी आणि अदर्स बीजेपी ओबीसी आणि अदर्स म्हणूनच आमदार दिला एक खंयच्या समाजात दिला केन्नाच दिला 99 खंयच्या एक समाजान आमदार दिला आणि जावपाक शकना सांग्या आनी हेजे फुडें जावपाना सगळे एक जाल्यारच येवपाचो आमदार आमी तुमचे बरोबर रावपा ना तूं कितेंय कर तुम्ही सांगता तिकेट दिवपाक तेन्ना आमकां सांगना काय तिकेट दिवपाक आमकां काय सांगना तिकेट दिवया आमी कितें काय ना भितर भितर करता तर तुम्ही पहिल्यांदा पणजी बसतात मग तुम्ही मारता मग आम्ही मारता सांग्यार तुम्ही हे कितें बरोबर जाली. इलेक्शन क्रिकेट हाडपाक फुडें ज्याचे जनरल सेक्रेटरी निरोप दिल्लो म्हणून हांवें तुमकां म्हणलें की पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ सीएम आनी आमच्या प्रदेशाच्या तांची उपट घेता पण आतां एक निर्णय जाल्लो पक्षाचो की सर्वानंद दळेकर हांगा येवप ना आनी फाल्यां आमचें जें मंडळ आसा त्या मंडळाक घेवन आतां म्हाका प्रदेशाध्यक्ष नामू नाईक हांणी फोन केल्लो
की फाल्यां त्या मंडळाचे आमी म्हणणे आयकून घेतले, आपण येतलो, सीएम येतलो, टायम कितें आसता सांगला आनी आमच्या प्रदेशाच्या ऑफिसान भितर आमच्या मंडळाचे जे कितें रिप्रेझेंटेशन आसा ते आमी सांगतले. कळ्ळें न्ही? ही ते जाल तुमचे मंडळ इतर लोक किती झाले, इतर लोकांना सांगपाचे. आम्ही मंडळा कन्व्हिन्स करतले जाल्यार आम्ही वोटी मारून तुका हाडला, तुका हाडला आमी. आमचे कितें आमी मंडळाला कितें आमी मत मारला. मंडळ हे कितें ऑर्गनायझेशन मागीर आमी वोट ना ते हे तुमच्या पार्टीयान तुमच्या आमची कार्यकर्ते वोटिंग करता काँग्रेसचे मनीस बरोबर आसा ते. आम्ही खंयचे मंडळात तुमच्या मंडळात तुम्ही एक्सप्लेन करतले, तुम्ही धाडटा तेंका उत्तर लोक खंय गेले, आमी खंय गेले, आमी तुमकां मारला. तू ते उलोवन घाली दोळ्यान उदक लायनाका, आमच्या दोळ्यान उदक लायनाका. आमची एक निर्णय जाता तो एक पक्षाची एक सिस्टम आसा. सगळी सिस्टम किती उपयोग आसा. सामून सिस्टम उलोवन केल्ले, तुमच्या सिस्टमा उलोवन त्याने स्टेटमेंट केल्लो, मंडळा विचारून स्टेटमेंट केलो. स्टेटमेंट केला तर सगळं मंडळा चालेल. आपण असं मंडळ काय नाका, तुका जाय जर जाय त्या म्युन्सिपालिटी हॉलान एक ओपन मिटींग लाय. आम्ही सगळं काय पळयता. तू पडक नाका तितू. तू पार्टी बिरार जा, तू पार्टी करू आमच्या लागून जाय. हांव पार्टीच्या भिरांतीन न्ही, पार्टीच्या शिस्तीन रावपाचो प्रयत्न करता. तू राव शिस्तीन राव. आमचे काबार करून शिस्तीन राव नाका. आमचे बाकी इतर समाज सगळे काबार करून तू तुगे शिस्त मारनाका. तू आज आमी खंय वयतलो, आमी करप कितें रे? मंडळात पार्टी चिंतपा जाय ना बाकी लोक. मंडळाची कार्यकर्त्याक तपासतात हा दामोदर आणि सीमा उलोवपाक एवरी टाइम वी आर ग्रांटेड सांगेकार सिन्स फ्रॉम 1999 मिनिस्ट्री आम्ही किती आमच्या सिनियरिटी वालोर दिला, तिकेट दितना आमकां विश्वासाक घेतात. तुम्ही दुसरी मतदारसंघाची जेआरपी तिकेट जाल्यार आमची मतदारसंघाला आयली कितें आयली एसटी समाजाचो रमेश तवडकरान म्हाका स्कॅमान सांगलें. रमेश तवडकर दाट सांगा एवरी टाइम रमेश तवडकर डिक्टेट करता, रमेश तवडकर डिक्टेट करता. तुका सांगा कितें सिनियर आमकां विचारलें तिकेट दिला. मुखाल्लें इतलेंच सांगता, आमी सगळे पार्टी ओपोजीट काम करतले आणि जोपर्यंत आमकां न्याय मेळना तोपर्यंत आमी ओगी रावपाना. आमी आख्खे सांग्यार न्हू, आमी आख्खे भंडार समाजा बाजू सगळे इतर समाज आमी गोंयभर हालयतले. गोंयभर आमी ती पार्टी खंयच तरी उबी करपा दिवपाना इतले आमी सांगतात. तुम्ही घरा भोंवन सांगतले. सगळे सदांच म्हणटा की भारतीय जनता पार्टी शिस्तबद्ध पार्टी सगळे म्हणटा. सुभाष सर कितले म्हणटा, म्हाका बेजार येता आयकून आयकून. हे शिस्तबद्ध जेन्ना पार्टी असता तेन्ना त्याच्या अध्यक्षांनी शिस्तीन स्टेटमेंट करपाक जाय. स्टेटमेंट करपाक जाय ना दर्गे. स्टेटमेंट कोणाचेर करता हो विचार करपाक एक्शन घेतना भेदभाव हो जावपाक जायना. सांताक्रूज एक हे भेदभाव, सावड्याक आणि दुसरे हे करता ती शिस्त, बाकी करता ती बेशिस्त. देवळाक पाय पडपाक गेले सर्टन मनशाचेर एक्शन जावपाक जायना अशें. पार्टीक हे पार्टी शिकयना. बाई एक सांगू का, आता एसटी जसे सगळ्या पासून मिटींग करतात आपल्या खातीर, हे ओबीसी करतले काय कितें आमी करताले. पूण हो आमदार तुम्ही करता पार्टी विरोधान तुम्ही करपा जायना म्हणून आमी इतली जर ओगी रावता. आतां ओगी रावपाक आता आमकां सुभाष फळदेसाय लागना. आता आमी आमच्या हक्का लागून झगडटात.
आमकां लागून झगडटा, इतर समाज आमकां लागून झगडटा, आमची मुखार कितें जावपाचें ताका लागून झगडटा. तरी सांगे मतदारसंघ एसटी साठी राखीव दवरल्यार तुमचे मुखार कितें प्लॅन आसता? पार्टी ओपोज वचपाचें आमचें काम, आनी दुसरो आमी कॅन्डिडेट निवडून हाडपाचें 101%. आनी आमी करून दाखयताले. 90 इन्कम्बन्सी गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट हरशींच कमी ना. तितून भितर असले जर करता जाल्यार ते बॅक फायर जातले अशें म्हाका दिसता. मंडळाक एकट्यान सुभाष फळदेसाय निवडून हाडलें ना. बाकीचे इतर आमी सगळे आहले म्हणून सुभाष फळदेसाय निवडून हाडला आनी आमची सगळे हें करपाक आमी सुभाष फळदेसाय ठरयल्लें. आनी लास्ट मोमेंटार तर हें जाता जाल्यार फाल्यां मंडळ गेलें ते तेंचेच मंडळ ते कितें सांगता तांकां ते कांय उलोवपा ना. कोण कांय उलोवपा ना. बाकी इतर समाजान मत मारल्या ती खंय गेली? इतर समाज नाका पार्टीक मंडळ निवडून हाडटले तेंका खरी जाय जाल्यार तिणें हांगा येवपा जालें. बरें आमी म्हणटा हांगा न्हू सांग्यार तुमी येया, आमकां सांगा, आमकां एक्सप्लेनेशन करा, आमकां 5 मनीस थंय आपयल्या कोण मंडळ आपल्या हज करून आमची फकाणां करनाका. ही सांग्यावयली जनते तुमी फकाणां करतात. बाकी इतर लोक आसा तेंची फकाणां करता. आमकां ग्रांटेड दिल्या एवरी टायम तुमी आमी अशें करतात एवरी टायम. मुखालपाव आमी सुभाष फळदेसाय घरांत भायर सरपा दिवपा ना. जो पर्यंत ह्यो आमगे मागणी, जो पर्यंत आमकां कोण पार्टी तूंय केला, तूं मिनिस्टर आसलो, तूं त्यांच्या कॅबिनेट आसलो, तूंय केला, तूंय आमकां कोणा घातल्या, अरे एक देवळान गेले जाल्यार म्हाजेर कारवाई 101% जाता तेन्ना अशें हांव कित्याक उलयलें? तूंय केला, तुवें आमकां पयलीं कित्याक सांगलें आमी पार्टी विरोधान वचून सगळे काम करता. लास्ट पेमेंट आमी मेमोरंडम सुद्दां दिला मागीर भारती आता म्हणटा पळय पक्ष जर तेजे कारवाई करता देवळां गेलो देवळां वचपाक सगळ्या अधिकार आसा. अशी मतदारसंघ आसा ज्या मतदारसंघात आमदार आसतना सुद्दां दुसरो लिडर तयार जाता तेन्ना तेंचे एक्शन जायना, जाल्यार तुमच्या आमदाराचें एक्शन कितें जाता? चॅम्पियन करताली त्याने पक्ष म्हणून सावित्रीचे कितें हे करून आसले जेन्ना सावड्ड्याक गव्हर्मेंट करता पळय तेन्ना पण तेचेर कितें एक्शन करूना. जेन्ना हांगा संकेत पळय हें जाता पळय न्हू सावड्ड्या तेन्ना कितें एक्शन करूना आनी हांगा सांग्यारूच कितें करता देवळां गेल्या. सांगपया तुका आमी म्हणले हे लोक इतर आसा ते कितें म्हणून दिसले? तूं आतां स्टेटमेंट करता डायरेक्ट आपूण वयता खुर्सार बसता म्हणजे हे लोकांनी करप कितें? आमगे प्रश्न जे पळय आमी मांडटाले ते तूं खंय म्हळ्यार घेवन गेला? आतां तूं आमकां प्रश्न म्हणल्यार आमी पार्टी कडेन सगळें निवेदन दिल्ली. बाकी इतर जे आसा एक डिलिमिटेशनाचें, दुसरें सेन्सस कंप्लीट जावपाचें आनी तुमी रिजर्वेशन कितें म्हणटा तें करा. पयरूच तुमकां नोटिफिकेशन येता म्हणजे हे लोकांक तुमी सगळ्यांक ग्रहीत धरले आमकां इतर समाज आसते. तुजो रोल तुवें आमकां केन्नाच कित्याक सांगलें ना हें अशें जावपाचें अशें हें फायनल जावपाचें हें लास्ट टप्प्याचें आसा. केन्ना एक दीस तरी आमकां सांगलें तुवें? आमी इतली वर्स तुजे कडेन काम करता, काम तुवें आपयल्या खंय वयता, तूं कितें हें करता म्हणून आमी पार्टीचें उलयना, कांय उलयना हें लास्ट आमकां हें फळ तुका खबर आहलें? तुका खबर करून तूं हें प्लॅन करून सगळें तुमी केलां. तूं पार्टी आसा, तूं मेन रोल पार्टी हें करता, मिनिस्टर आसा, तुका खबर ना हें जावपा प्लॅन करपा म्हाज्या हातान ना? तुका खबर ना? आतां तूं मिनिस्टर न्हू, तुमी एक 4-5 दान निवेदन घेवन सेंट्रलाक गेले. हांव खंय गेलो? तुका कळना आसा? तुका कळना आसतना तूं गेलो ना? तुका खबर ना रे पार्टीन तुजें घेतलें ना? म्हाका पार्टीन कशी सांगलें ना कन्नास हें आतां आयज तूं आपयता सगळे लोक आमी पिशां बैल आमी सगळे कोण बैल काडले तुमचे फाटल्यान तुवें आपयल्या येयले अशें करपाक पार्टीन आपयल्यो मिटींग केल्यो हें केल्यो आमकां आमगे भवितय खंय उडयलें? आमचो फुडार कितें? आमचें फुडार कितें? आमी तुका सुभाष फळदेसाय म्हणून तुजे फाटल्यान रावले. बरोबर. सुभाष फळदेसाय दुसरे पार्टी आमी हें करून आमी तुजे फाटल्यान रावले कारण आमगे आतां भवितय कितें? आमी इतले पळय राजकारणा लागून करता, आमी फुडें कितें करपाचें? आमगे प्रश्न म्हाजो रोल कितें आसा तुमी समजून तुमी तुजे आसले, तूं करतलो, तूं बाकी समाजान न्याय दितलो म्हणून तुजे बरोबर आसले. तुवें आमचे आतां केलें कितें आतां? हें आमकां लास्ट हें आमी बघपाचें.
तुमगे हांव आमदार आसा विकासाच्या बाबतीत हांव कितें कमी पडलो विकासा बाबतीत हांव सांगना. माझ्या हातांत ना तो हांव कसो डील करून हांव आन्सर कसो पूण करतो तुझं कॅबिनेट मिनिस्टर न्हू. कॅबिनेट मिनिस्टर तुझ्या हातान कसो तुझ्या हातान बीजेपी एक नोटिफिकेशन रातया भितर येता आणि तू दुसरीचा वता आणि नोटिफिकेशन येता म्हणटा आपण सावळता आणि हे करता आपण एक्सेप्ट म्हणटा आमकां कॉन्फिडन्सान घेतलो तो एक्सेप्ट म्हणटा पयलीं मागीर आमी सारे आमी फक्त वोटूच मारपाचे तू सांग आतां तू व्हडले व्हडले दादागिरी करता आमगे पार्टी मिटींग येना तू रातभर फोन करून दादागिरी करता कसली दादागिरी डिजिटल प्रशिक्षण आम्ही करपाचे तेन्ना तू आमकां सांगता आणि हो जेन्ना येदो व्हडलो डिसिजन जाता तू आमकां कॉन्फिडन्सान घेना तू सांग मरे आमगे अरे हांव सावंतवाडीतून हांवें कितें प्रचार स्टार्ट तू केलो देवळान वता पांय हांव लोक आसा रे देवळान हांव आयजच गेला पूण तू 4-5 देवळां गेला 4-5 देवळां न्ही दोन लोक आमकां विचारता लोक आमगे हांव दोन देवळान गेला 4-5 देवळान गेला बरं आम्ही ओबीसी समाज आम्ही रिप्रेझेंट करता आम्ही किस सांगू तांकां अरे पण देवळान गेल्या नंतर हांव कितें जमा घेवन गेलो हांवें मिटींग केली मिटींग केल्या हांवें मिटींग केल्या हांव रावलो मिटींग लागून एका स्टेटमेंट कसो दिलो रोहनान प्रचार केला जाल्यार जाता तू देवळा केला त्यांनी स्टेटमेंट कसो केलं तर रे हे कितें नाकाल्ले स्टेटमेंट कसो केलो डिसिप्लिनानी हे ते अरे तुमगे इगो लागून आमी फोंडा पडपाचे अरे म्हागे इगो हांव केन्ना तुगे म्हणना तुगे म्हणा तुमगे कितें इगो तुगे आनी तेंगे कितें वायटपण आसतलें नाल्या आमी सगळे समाज फोंडा पडपा मरे आत्या 1% लायफ टायम मरे कितें म्हणटे अरे आम्ही म्हणले तुम्ही करा रिझर्वेशन करा किती माती गोपर करा डिलिमिटेशन करा सेन्सस करा डिलिमिटेशन सांगायचं 2 जाता ते करा न्हू खंयची लोकां दोन तरी डिलिमिटेशन हो प्रोसेस आसा पळय तो करपा जाय न्हू अरे करपा जाय हो एज पर एक्टा प्रमाणे जालें न्ही कोणचा एकटा प्रमाण कशें आनी आमी मागता सेन्सस सेन्सस जालो सेन्सस रिपोर्ट येयलो कित्याक कोणा घालता आमकां कशें करून आमकां सगळो कॅरियर काबार केला तुमी तूं म्हणटा तुगे काडले तूं गेल सावड्डे हांव वचो आमी वचपाचें पार्टी आमगेली मारता आम्ही काँग्रेस पार्टी सोडून येयले तू रावले तू रावले रावले सुभाष पाडले रावले रे आम्ही बीजेपी म्हणून आयलो नासले मोर्चा काडटा ओबीसी आम्ही बीजेपी म्हणून आयलो भुरग्यांचं फ्युचर कितें तुम्ही आज किती ते सांगाकच आम्ही अरे तुला घराकडे येऊन आम्ही निघताले आम्ही घराकडे येऊन निघताले लक्षात धर आम्ही आता बरं सुभाष पाटील सोड आमची कितें आम्ही इलेक्शनाक वता तो सर गेलो ते समजून आमची कितें आमी इतले रिप्रेझेंट करताले ते आमची कितें आमी कितें फाल्यां आमी केन्ना आमदार जावपाचे तुका दिसना हें दिसना तुका तू जालो आनी एक 2-3 टर्म तूं आसपाक आमदार म्हणून रावपाक शकता आमचें कितें आमी इतले वर्स काम केलें हें केलें आमचें कितें आमकां आमदार जावन दिसना कितें धरलां गुलाम करून उडयले शंकरा सामके आमकां पळय एसटी हिंदू समाज भंडारी समाज बी पळय ते आमी गुलाम जाले आतां आमकां तकली वयर काडपाची ना कित्याक तकली वयर काडपाक दिना हें नाका सर हे सगळं पार्टीने चितला ह्याच्या पहिले 4 आमदार एसटीची जाल्ला आम्ही किती विरोध केलो आणि आमच्या विश्वासाक गेलो तर पार्टीन जायना घेवपा डिसिजन घेवपाचे तेच पहिले 4 आमदार जाल्लाच आम्ही केन्ना भेदभाव केलो नाशिल्लो आतां कितें आतांच कितें जावपाक जाय आम्ही कॅन्डिडेट झडपी कॅन्डिडेट केला आम्ही निवडून आले ना त्यांना पाटणा झडपी एसटी झाली आतां
येवताले एसटी जाय म्हणून सगळीकडे येता. आम्ही किती करपाचे? आम्ही किती करे आम्ही? समाज इतर समाज आसा. आम्ही किती करपाचे? कितें करपाक तूं स्टेटमेंट करता मागीर तो तुमच्या पार्टी प्रेसिडेंट स्टेटमेंट करता की आपूण तो सावड्डे रावपा तूं देवळान पांय पडटा सावड्डे वचून मागीर आमी कितें करपा हांगा आमकां खरें दिसलें तूं खरें कुर्चाड्यार रावता म्हणून अकस्मात तूं थंय गेलो म्हणटा आमी भिले हो बेस्ट मिडिया न्यूज जाल्लो आसा जेन्ना एसटी रिजर्वेशन म्हणून जालें आमी तुका हांगसर हालपा दिवपा ना तूं जो पण आन्सर कर आमकां पडटा तशें आन्सर कर आन्सर कर आतां तुका आमी निवडून हाडलो पांय तुका निवडून हाडलो तुका मिनिस्टर गेलो तो आतां फाटी हांव आतां घेऊन गेले आमगे मागणे आमकां बी आरक्षण जाय म्हणून ओबीसीचे आमकां- तेन्ना आमी सरा सांगून येयली सीएम सरा की आमी हे इलेक्शन आमकां बीजेपीची सीट पडटले म्हणून हांगसरले आमी सांगून येयले येयले थंय आनी आमकां हेजे मुखार ती प्रेशराच करपा येना कितें करता म्हणून आणि आम्ही रावचेय बी ना पण आम्ही रावचेय बी ना. आम्ही हांगा रावचेय रावचे ना. जे तुम्ही आमच्या मंडळात जे बसतात, तो रावतली, सगळे आम्ही तर रावचे. तुम्ही कोण रावतली? कोण दामू सांभाळाय दामू सांभाळाय सगळं तू काय सांगावेल दामू नाही का खबर अरे सांगायला डिसिजन तुम्ही स्वयंपाकाला निवडून येवपा जायना अजून पर्यंत सांगे झाला हे कशें फ्री आहा अरे बाबा तरी सुद्धा तू पार्टी सपोर्ट करता आतां तू आयकून येना आमगेले हे कित्याक नाका कोण आपूण हिरो रावपा वयता अजून तू आयकून येना सांगायचं किती उलयता तू आमचे तापा शकना तू आमचे तापा शकना तू आमचे तापा शकना आता तू आमचे अन्याय केला तू आता आमचे तापा शकना तू आमचे आमची लोकां बाजू मानना भाटे बाजू मानना तू आमची लोकांनी कितें करपाचें घरदार सोडून जाता तुमच्या बरोबर रावले आणि आयज दनपणा आम्ही आता तुम्ही सोडून अजून केले कितें तुवें आमकां केलें कितें हांव कितें करपाचें ना सांग तुवें पार्टी फुडें मांडलें हे डेलिगेशन बाकी आसा तुका आमी डेलिगेशन दिल्लें आमी दिल्लें हे लोक आसा म्हणून तुवें तांकां ना ते अशें करून नावले न्हू आमी सीएमा मेळ्ळे
दामू मेळ्याचा एक आम कॉन्फिडन्सा कितें घेतलें ना तेजे विचार करना सर तुमी कितें करता विचार तरी करा मरे सेंट्रल मिनिस्टर सुभाष याका मेळ्ळे विचार करा मरे तुमी बाकी इतर समाजात ते कितें करतले म्हणून पण आमी एक वर्स जालें एक टर्म जाल्यार सोड मारो पॉलिटिकल कॅरियर काबार करून उडयले आमची भुरग्यांक कितें करप आमची फुडली पिळगेन कितें करप ग्रामसभेन ठराव ना काय ना आमी तुझे सगळे बरोबर रावले बाबा अशें जातलें वो आमकां खंय तर न्याय दितलो बरें डिलिमिटेशनान न्याय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी जातल्यो हांगा एक जातली सांग्या भितर फोडले जाल्यार आमी समाधान न्हू रे आमची समाज आमी समाधान अरे हे कितें फकट जाले सामकी फकट ना तूं तुज्या पार्टी फुडें आतां झगड तूं आतां कर सदांच जाता आनी आमच्याले बी डिसिजन घेता ते फायनल एसटी जातली म्हणून आमी त्यांना तर म्हणलं फाल्यां आमदार मेळत म्हटल्यार रावतले आमी रावपाचे फाल्यां एसटी जालो त्या आणि याची पहिले आमदार त्याको खबर आल्या तू पुढच्या तुला आधी लोकां ऐकय आधी ऐकय सगळ्या लोकांनी दोन करा आमी करा दोन करा त्याशिवाय दुसरं पर्याय ना त्याशिवाय दुसरं पर्याय ना अरे हे लोकांक आमी सगळ्यांक कन्व्हिन्स केल्ले सुभाष फडणवीस आमी फाटल्यान रावया आनी आमगे कितें तर काम करता बाकी काम केलें आमी ना म्हणना सगळें डेव्हलपमेंट केलो लास्ट 2 मिनटां आपूण कुडचड्यार वयता आनी हे लोक कोण कुडचड्यार वता हो हांवें कितें अजून प्रचाराचो नाल्ल फोडलो की कशें जालें कोण उलयलें कोण उलयलें कोण उलयलें दिसता की हांव तुमच्या विरोधात वचून हांवें हें केलां आमदार कितें आसा एक आमदार हांव तुमकां सांगता म्हाका पार्टीन कॉन्फिडन्सान घेतला आतां कितें विचार कशें घेतला म्हणटू कितें घेतला म्हणटू आमदार कितें घेतला म्हणटा पार्टीन युनानिमस जाला सीएमआर आनी दामोदर युनानिमस केला तूं खबर नासता केला पळय म्हणजे आमकां सांगपा जालें मरे आमची साठा सीएमान आमगे अशें दिलो जावपाना म्हणून सीएमान आमकां सांगलें हें जावपाना म्हणून आनी दामून आयकाना सांगलें हांव तुमकां जर नाका हांव तुमचे बरोबरच आसा पूण हांव खंय कॉन्टेस्टूय करपाक वचना म्हजो फ्युचर कितें आसा तो जावन येवं म्हाका एकच आसा की म्हाका कुडचड्यार सांगताले की ती कितें जाली जाय जाल्यार कुडचड्यार भितर हांव जाल्लोय कुडचड्याचेर शिकलाय कुडचड्याचेर रावलाय कुडचड्याचेर म्हणजे सगळी फॅमिली आसा ती कुडचड्या वयल्यान हें केल्लें आसा एखादे वेळ हांव फक्त काल गेलो तुमकां सांगनासतना गेलो ही म्हाजी चूक जाली म्हाका इतकेंच हें आसा की हांव तुमचे बरोबर सांगेकारा बरोबर आसा हांव आमदार आसूं नाका पण म्हाका ब्लेम करनाका की हें सगळें केलें तें म्हाजें हांवें करून हें हाडलं म्हणून तूं मिनिस्टर आसलो म्हणून तूंच तुका कळपाक जालें आमी आनी कोणा विचारतले आमी कोण पार्टी हें आसा आमी सुभाष फडणवीसाक वळखता आमी पार्टी वळखना आमी पार्टी हे कितें रे आमी कितें धरलां पूण बॅनर हांवें खंय लायला कसले बॅनर लायले ह्या पार्ट्याक हिसाब न्हू तूं पार्ट्या घेतले दिसले की आम्ही आमी येता आमी एकच आमी पार्ट्या दिसले आम्ही
चेअरमन आमचं काय विचार करू ना सर काय पार्टीचे उलोवपा तू तयार जायना एक पार्टीच्या उलोवपा तू तयार जायना त्यांनी कितें आमी एक मिटिंगेक येयला तू धमकी दिता आमकां मागीर अरे आयज आमी हे बघपाचें आमी खंय खंय बोलणार आमी पार्टी सोडली आमी ह्या पार्टीत न्हू आमी पार्टी सोडली आम्ही बीजेपी पार्टीचे न्हीच आमी हे सोडले सगळे आतां आमी घेतात पडतात ना म्हणून आयले आम्ही फडल्या साहेब मेळयले केलं सर भुरग्यांचं फ्युचर कितें तुम्ही आज किती ते सांगाकच आज आमचं आम्ही आता तुला घराकडे येऊन आम्ही निघतले आम्ही घराकडे येऊन निघतले लक्षात धर आम्ही आता बरं सुभाष पाटील सोड आमची कितें आम्ही इलेक्शनाक तो सर गेलो ते समजून आमची कितें आमी इतले रिप्रेझेंट करतालो ते आमची कितें आमी कितें फाल्यां आमी केन्ना आमदार जावपाचे तुका दिसना हें दिसना तुका तू जालो आनी एक 2-3 टर्म तूं आसपाक आमदार म्हणून रावपाक शकता आमचें कितें आमी इतले वर्स काम केलें हें केलें आमचें कितें आमकां आमदार जावन दिसना कितें धरलां गुलाम करून उडयले शंकरा सामके आमकां पळय एसटी हिंदू समाज भंडारी समाज बी पळय ते आमी गुलाम जाले आतां आमकां तकली वयर काडपाची ना कित्याक तकली वयर काडपाक दिना हें नाका सर हे सगळं पार्टीने चितला ह्याच्या पहिले 4 आमदार एसटीची जाल्ला आम्ही किती विरोध केलो आणि आज आमच्या विश्वासाक गेलो तर पार्टीन जायना घेवपा डिसिजन घेवपाचे तेच पहिले 4 आमदार जाल्लाच आम्ही केन्ना भेदभाव केलो नाशिल्लो आतां कितें आतांच कितें जावपाक जाय आम्ही कॅन्डिडेट झेडपी कॅन्डिडेट केन्ना भेदभाव केला आम्ही निवडून आले ना त्यांना पाटणा झेडपी एसटी झाली सगळीकडे आम्ही किती करपाचे आम्ही समाज इतर समाज आसा आम्ही किती करपाचे कितें करपाक तूं स्टेटमेंट करता तो तुमचे पार्टी प्रेसिडेंट स्टेटमेंट करता की आपूण तो सावड्डे रावपा तूं देवळान पांय पडटा सावड्डे वचून मागीर आमी कितें करपा हांगा आमकां खरें दिसलें तू खरें कुर्चाड्यार रावता म्हणून अकस्मात तूं थंय गेलो म्हणटा आमी भिले हो बेस्ट मिडिया न्यूज जाल्लो आसा जेन्ना एसटी रिजर्वेशन म्हणून आमी तुका हांगसर हालपा दिवपा ना तू जो पण आन्सर कर आमकां पडटा तशें आन्सर कर आन्सर कर आतां तुका आमी निवडून हाडलो पांय तुका निवडून हाडलो तुका मिनिस्टर गेलो तो आतां फाटी हांवना आतां घेऊन गेले आमगे मागणे आमकां बी आरक्षण जाय म्हणून ओबीसीचे आम्ही सरा सांगून येयली सीएम सरा की आमी हे इलेक्शन आमदार बीजेपीची सीट पडटले म्हणून हांगसरले आमी सांगून येयले येयले थंय आनी आमकां हेजे मुखार ती प्रेशराच करपा येना कितें करता म्हणून आणि आम्ही रावचेय बी ना आम्ही रावचे आम्ही आमगे रावचे ना जे तुम्ही आमच्या मंडळात जे सरपंच तुम्ही कोण रावतली दामू सांभाळाय सगळं सांगावेल जमू नाही का खबर किती अरे सांगायला डिसिजन तुम्ही स्वयंपाकाला हाताळून करा निवडून येवपा जायना अजूनपर्यंत सांगे झाला हे कशें अरे बाबा तरी सुद्धा पार्टी सपोर्ट करता आतां तू आयकून येना आमगेले हे कित्याक नाका कोण आपूण हिरो जावपा वयता आजून तू आयकून येना सांगायचं किती उलयता
तू आमचे तापा शकना तू आमचे तापा शकना तू आमचे तापा शकना आता तू आमचे अन्याय केला तू आता आमचे तापा शकना तू आमचे आमची लोकां बाजू मानना भाटे बाजू मानना तू आमची लोकांनी कितें करपाचें आम्ही रातभर काढलो आता किती करपाचं तू त्यांना एक तर त्यांना ऐकणार किती फायदा असा हे सगळं फायदाच तुला आम्ही कोणाक चालपाचे अन्याय केलो प्रत्येक आम्ही बसले कोणा बसले फाटली सायड डिपार्ट केला तस तुम्ही सगळं तुमचं जाय तशें केलं आम्ही झटकी कंपोज करपाचो म्हाका पार्टी ना ना पार्टी करा तू हे केले हांगा बसयले आम्ही निवडून दिले कित्याक दिले पण म्हाका हांव पार्टीचो हांव एक ह्या कार्यकर्ता आसा हांव पयलींच्यान पार्टीक आसा म्हाका पार्टी कितें सांगता तें करपाचें अरे बाबा इतर आम्ही ना रे आणि ओबीसी आम्ही ना ओबीसी ना बाकी समाज ना आम्ही खंय कॉन्फिडन्स घेतला केन्ना पार्टीन आपयले आमकां बाब तुमगे डेलिगेशन तुम्ही घेवन येयल्ले तेजे केन्ना 1 to 1 टॉक केला काय दिले आम्ही आम्ही केन्ना म्हणला ऍक्च्युअली रिझर्वेशन करनाक ना केन्ना म्हणला पूण सारकी करा न्हू डिलिमिटेशन करा तेन्ना आम्ही समाधान जाले बरोबर हो सेन्साचा नका करा मग तुमकां जाय ते तुमी करतले आनी आमी बैलचे हे फाटल्यान येत रावपाचे आम्ही किती करपाचं आता आम्ही किती करपाचे तुम्ही ते प्रोटेस्ट करपाक शकता आम्ही बी करपाक शकता आता सर तू सांगता आपण किती करू काम आम्ही किती करू आता तू सांग तुगे तुगे घेता बेगवना जाल्या तुगे घेता गाडी भरपारी सारखी सगळी लोक येतले चलून वचपाक वाट मेळपाना तुका अरे एक सांग पया ते तर एक दोन्ही सायडीच्यान विचार करपाक जाय आसलो न्हू दोन्ही सायडीच्यान पार्टीन विचार कर तूंय विचार कर हांव पार्टी तुवें कितें केलें तुवें लास्ट आमकां सगळ्या फोंडा उडयले आनी तूं आपूण हांगा वयता थंय वयता स्टेटमेंट करता ते तूं करना पूण ते पार्टी करता तूं काल गेलो सावड्डी गेलो तेणें रोखडो स्टेटमेंट केलो हांव पळय सावड्डी गेलो कुडचड्यार कुडचड्यार गेलो हांव देवळान हांव आयजच वता तुमची प्रत्येक गांवांतल्या देवळान हांव येता काय ना हांव गेलो नंतर हांव कितें म्हजो जबाब घेवन गेला हांव म्हजे बायल आनी व्यतिरिक्त कोण आसा म्हजे बॉडीगार्ड आनी तेजे व्यतिरिक्त कोण आसा डिक्लेअर केले तुझी संमत नासतना त्यांनी डिक्लेअर केलं तुमच्या फुड्यान उलोवन तांणी डिसिजन घेवपाक जाय बायट दिवपाक जाय पयलीं वाटच्यान ताणें आमी तुका सहन करचे ना म्हणटा तूं आतां म्हणटा कितें म्हणटा आनी हो विचार आनी हो रोहना घेवन प्रचार करता कितें तर कुडचड्यार तूं आतां कितें म्हणटा डिसिजन घे तेन्ना कांय ना तुमगे सारकें म्हणटा तुमी जाय तें करपाचें आपण सांगता कळना
पर मिटिंगेक थंय प्रचार करपाक जाता आनी आमकां पर मिटिंगेक सांगल्यार आमी कितें स्टेप घेता आशिल्ले आमकां पयर सांगपाक जाय जाल्यार 2 दिसान अशें जावपाच न्हू डेलिगेशन त्या गेले न्हू तो गेलो न्हू त्या दीस सांगपा न्हू बाबा इतर समाजात आमकां गरज ना पार्टीक इतर समाजाक आमकां गरज ना हे सांगपा पूण तेच सांगचे दामू नायकान सांगचे इतर समाजाची गरज ना इतर समाजाची गरज नाही सांगचे मायनॉरिटी मोर्चा ओबीसी मोर्चा कितें करपाक काडटा तर ओबीसी मोर्चा कमिटी कित्याक लागून काडली आम्ही लोकां एकठांय करून हाडटा कितें आमचे बरोबर रावपाक जाय पार्टी बरोबर रावपाक जाय म्हणून पूण आतां सगळो अन्याय जालेलो आसा प्रत्येक टायम आमकां ग्रहीत धरप मरे आमी काय करपाक शकना अशें काय पूण आमी एकच सांगता आमी एकदां उठले जाल्यार बसपाना मागीर तूं कितें म्हणटा कर आतां ना सांगा आम्ही आन्सर आलो ना तू पार्टी आसा आमी तुगे आयकता तूं आपयता आमी येता पूण तूं कोण येयला तो येयला रातोरात यो खंयच्या काम धंदो एक्सपर्ट येयले कितें लोक येयले आनी हांकां दामू नायका आनी सीएमा फक्त फुलां घालपा आमी आमगेल्या समाजाक कोण जितलो कोण आसा आम्ही सगळे सोडून धावून सगळे काम केला पार्टी वाटल्यान एकट्या कोणा विश्वास घेतला तर तुम्ही जाय जाय ते गेले बर्डन प्रूव्ह केले वयल्यान सर सांगता आपल्या काय खबर ना म्हणून सांगता तू काय खबर ना म्हणटा तू आपल्याचे काय खबर ना सांगपाक शकता तरी विश्वासान घेवपाचें आसलें तू एसटी समाजा खातीर सगळ्या खातीर आमच्या समाजा खातीर सगळ्या खातीर केले सांग्यार कितें केलें ना सांग्यार सांग तू ना पार्टीन सांगचे आमकां सुभाष फळदेसायान सांग्यार खातीर काय केलें ना म्हणून सांगचे डिक्लेअर कर कामां लायन तेंगेल्या ताच्या बापान पयशे दिले तूं तांकां शिकपाक पयशे दिले तांकां 100 तशें न्हू आतां तूं कितें करता म्हाका आतां सांग आमकां आन्सर दी हे पिशपण